इट इज अ पॉलिटिकल दहशत. आनी आपलो जो एजंडा आसा तो सादून घेवपाची कला जर आज कोणा कडेन आसा जाल्यार तो कलाकार म्हणटा तो डिलिमिटेशनूय आपल्याक जाय जाय तशें करता, रिजर्वेशन आपल्याक जाय जाय तशें करता. दे डोंट वॉन्ट द फार्मर्स टू बूम हियर. हें म्हाका दिसता कोणेच विकपाक जायना. लोक बेजारिल्ले आसा. बट डेफिनेटली आय एम गोइंग टू कंटेस्ट 2027. I am not going to compromise under any circumstances with this family. गोंयांत सध्या शिगमो चालू आसा. एक सांस्कृतीक शिगमो सोंपला आनी पॉलिटिकल शिगमो आतां सुरू जाला. लोकसभेचें इलेक्शन डिक्लेअर जालां आनी 7 मे दिसा लोकसभेचें इलेक्शन जावपाचें आसा 2 सिटां खातीर. आनी सगळे कडेन गोंयभर इलेक्शनाचें वारें चालू आसा, कॅम्पेनींग चालू आसा. तशेंच आनी एक इलेक्शन जावपा आसा गोंयांत, तें म्हणजे ताळगांव पंचायतीचें. आनी तें 7 दीस पयलीं जातलें. 28 एप्रील ह्या दिसा ताळगांवच्या पंचायतीचें इलेक्शन जावपा आसा. आनी ताळगांव पंचायत इलेक्शन इम्पॉर्टंट इतल्याच खातीर कारण ताळगांव म्हणजे ऑलमोस्ट आमचे कॅपिटल सिटी पणजीचो एक एक्सटेंडेड भाग आसा आनी ही एक अर्बनायज एरिया आसा. आनी दिसान दीस ताळगांव वाडत आसा, कॉन्क्रीट जंगल जावपाक लागला. सो ताजे खातीर ताळगांवचे पंचायतीचें इलेक्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां ताळगांव विधानसभा आनी ताळगांव पंचायत हो कंप्लीट बाबूश मनसरात आनी ताच्या फॅमिलीच्या कंट्रोलान आसा. सो हांगा फाटलीं 2-3 पंचायतीचें इलेक्शन जालीं, ताचे भितर कंप्लीट आनी क्लीन स्वीप केल्ली आसा. सो आयज आमी पळोवपाक आयल्या की आयज कितें कारण आसा की हांगा दुसरे कॅन्डिडेट येना, ऑपोजिशनाक अजिबात हांगा वाव ना. कित्या खातीर कंप्लिटली बाबूश हांगा प्रत्येक सीट जिखता. सो तें पळोवपा खातीर आमी हांगा मुद्दाम आयल्या. आनी आमच्या बरोबर आसा ताळगांव कितलींशींच वर्सां बाबूशाच्या विरुद्ध BJP तिकेटीचेर कॉन्टेस्ट करपी आनी एक ऑपोजिशनाचो फेस आमी म्हणपाक शकता ताळगांवचो, तो म्हणजे दत्तप्रसाद नायक आमच्या वांगडा आसा. आनी त्या शिवाय आमच्या वांगडा आदलो ताळगांवचो मंडळ अध्यक्ष प्रसाद च्यारी, नरेश च्यारी आसा. सो आमी तांचे कडेन जाणून घेवया की कितें प्रॉब्लेम आसा आनी खरेंच हांगा ऑपोजिशन बाबूशान इतली डेवलपमेंट केला की हांगा दुसऱ्या ऑपोजिशनाक कांय स्कोपूच ना काय ताका आनी कितें कारणां आसा ती आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. दत्तप्रसाद बाब, तुमी ताळगांव खूब लागींच्यान पळयलां, तुमी कितलींशींच वर्सां हांगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. सो हांगा जर पळयत जाल्यार सगळ्याक एवरी टायम फाटले एटलिस्ट 3 वर्सां तरी ताळगांव पंचायतीन क्लीन स्वीप जाल्या. म्हणजे कितें हांगा कांय प्रॉब्लेमूच ना आनी बाबूच्यान इतलो डेवलपमेंट केल्लो आसा की दुसरे मनशां कोणा हांगा स्कोपूच ना काय ताका आनी कितें कारणां आसा? पयलीं म्हणजे क्लीन स्वीप ताजो फक्त फाटल्या पंचायत इलेक्शनाक जाला. बट जेन्नाच्यान हांवें कंटेस्ट करपाक स्टार्ट केल्लें 2014 फर्स्ट पंचायत इलेक्शन जेन्ना जाल्लें तेन्ना आमी बीन खूब नवे आशिल्ले आनी आमी एक सीट आमचो तेन्ना जिखिल्लें हांगा. आनी खुबशे वॉर्ड्स आमचे सामके काट्यार पडिल्ले. बट एट द सेम टायम डेफिनेटली आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय की ताजो डेफिनेटली वर्चस्व मतदारसंघाचेर आसा, ताजेर कांयच डावट्स ना. बट आनी ताजे फॅक्टर्स वेगवेगळे आसा. म्हणजे पंचायत आनी रुलींग दोगांयकूय एक आपल्या बरोबर कशें तरी दवरपाचें ही कला म्हाका दिसता सगळ्यान बरी जर कोणा कडेन आसा जाल्यार ती ताजे कडेन आसा. म्हणजे ताका खंयच्याच पक्षाचें कांयच पडिल्लें ना. जो कोण रुलिंगेन आसा ताजे कडेन कशें ना कशें सेटींग करून आपुणें बाबा कसो तरी थंय घुसपाचो आनी आपलो जो एजंडा आसा तो सादून घेवपाची कला जर आज कोणा कडेन आसा जाल्यार तो कलाकार म्हणटा तो. सो हें आमी सगळ्यांनी मान्य करून घेवपाक जाय. सो जेन्ना काँग्रेस रुलिंगान आशिल्ली तेन्ना काँग्रेसी बरोबर, परत मागीर आमची पार्टी रुलिंगेन आयली तेन्ना आमच्या लिडरशिपी कडेन आयदर बॅकडोर सेटिंग्स किंवा आतां तर डायरेक्ट भितरूच आसा आनी सगळें आपलें जें कितें कितें आसा तें फुडें व्हरता. आनी जें आतां आमी आतां तुमी म्हणलें डेवलपमेंटाचो आनी हो सगळो विशय हाजेर जर आतां आमी डिस्कस करतले जाल्यार आज ताळगांवच्या प्रत्येक मनशाक जे कितें त्रास जाता हें आज उलोवपी सुद्दां कोण उरूंक ना. आज उदकाचो जो कितें मेजर विशय आसा
आज इलेक्ट्रिसिटीचो जो कितें मेजर आसा, दीज आर द बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ एनीबडी टू सर्वायव. लोक हांगा उलोवपाक रेडी ना. एक्झॅक्टली, म्हणजे जो फियर फॅक्टर जो आसा, जो फियर फॅक्टर हाज्या वयल्यान तुका एक कोण तरी आपल्याचेर कित्याक बेश्टें हें आंगार, कित्याक अशी एक हें जाल्ली आसा दहशत. दहशत हो शब्द म्हणजे इट इज अ पॉलिटिकल दहशत. हांव म्हणना की बाबा कोण तलवारी घेवन मारूंक येता, बट एक पॉलिटिकल दहशत म्हणजे सगळ्याच एंगल्सांच्यान, आयदर फ्रॉम द पार्टी लिडरशीप ऑर फ्रॉम द टॉप पोस्ट ऑफ गव्हर्मेंट लोकांचेर प्रेशर घालप वता, जो आमी फाटल्या 2022-21 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक सारको प्रत्यक्ष पळयलो. म्हणजे रायट फ्रॉम द पार्टी लिडरशीप टील द गव्हर्मेंट लेवल. आमचो नरेश च्यारी आमच्या बरोबर आसा, ही वॉज अ कॅन्डिडेट फॉर द म्युनिसिपालिटी इलेक्शन. ताजेर कसो प्रेशर घालप चल्लो टील विड्रॉवल, की बाबा तूं कंटेस्टूच करनाका. फाटल्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक आमच्या एका कॅन्डिडेटाक असोच विड्रॉ करपाक लायलो प्रेशर घालून. बाकीच्या सगळ्याच कॅन्डिडेटांक खंय ना खंय तांची कोण तरी गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसता, तांकां हाका ट्रान्सफर करतलो, ताका ट्रान्सफर करतलो, आनीक कोणाचें कितें ना कितें बाबा खंय घराच्या भायर मातशी कितें शेड इल्लिगल भायर बांदिल्ली आसता विदावट परमिशन, ती तुजी इल्लिगल आसा, तो सगळो भंय दाखोवप वता. सो एक वेगवेगळे म्हणजे आय कॅनॉट इलॅबरेट, एक लिस्ट व्हडलें आसा, आख्खो आमचो इंटरव्यू त्या लिस्टान वतलो इफ आय स्टार्ट इलॅबरेटिंग इन हाव. तूं आरोप करता ते बरें सिरियस आरोप आसा एक्चुअली, कारण इतलो प्रेशर टॅक्टीक यूज करून हांगा जर कॅन्डिडेटांचेर आनी बाकीच्यांचेर अशें करून हें तालिगांव चल्लां. सो ताका उपाय कितें आसा आतां? तुमी आजवर ऑपोजिशनाक उगी रावपाचें काय? त्यान भायर डिलिमिटेशनूय आपल्याक जाय जाय तशें करता, वॉर्ड्स आपल्याक जाय जाय तशें करता, रिजर्वेशन आपल्याक जाय जाय तशें करता. आतां ऑपोजिशनाचो जो विशय तुमी म्हणलो, आय वील डेफिनेटली बी द फेस ऑफ द ऑपोजिशन. देर इज नो डावट अबाउट इट. आय एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रमायज अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस विथ दीस फॅमिली. कित्याक वायट गोश्टी ज्यो तांच्यो करप चलिल्ल्यो रायट फ्रॉम 2002, ताज्या विरोधानूच एक आवाज आनी एक कोणें तरी उबो रावपाक जाय म्हणून मनोहर भाईन म्हाका ह्या हातून हाडिल्लो. आनी टील द एंड ऑफ माय लायफ आय वील ऑलवेज बी फायटींग अगेन्स्ट द रॉंग डुईंग्स, नॉट ओन्ली अगेन्स्ट बाबूश मोन्सेरात, बट वॉट एवर रॉंग डुईंग्स आर हॅपनिंग अक्रॉस तालिगांव ऑर गोवा. I will be definitely be there to raise my voice against that. But at the same time we should also be म्हणजे कितें पर्सनल एक कोणा कडेन हातून कांय विशय ना. ज्यो कांय गोश्टी बऱ्यो जाता त्योय बीन बऱ्यो म्हणून एक्सेप्ट करपाची आमचे कडेन क्षमता आसपाक जाय. सो आज आमी आतां जे पळयता, जे रितीन डेव्हलपमेंट म्हणटा, एक मेजर रियल इस्टेट हाडप चल्ल्या. बरी बरी कॉम्प्लेक्सीस येता, गूड बिल्डर्स आर बिल्डींग व्हेरी ब्युटिफूल कॉम्प्लेक्सीस वेर इवन पीपल लायक मी आर स्टेईंग टुडे. बट आमकां ज्यो मेन गरजो जाय म्हणजे एक पॉप्युलेशन ऑफ तालिगांव इज इनक्रीज्ड बाय अरावंड 15,000 वोटर्स. आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वोटर्स. पॉप्युलेशन वील बी मच मोर, कित्याक खुबशे नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स हांगा रावताय बीन. बट एक 15,000 नवीन वोटर फाटल्या 20-25 वर्सांक हांगा एड जाल्ले आसा. फास्टेस्ट ग्रोवींग टावन. एब्सोल्युटली. आतां ह्या लोकांक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, म्हणजे हांवें म्हणलें इन टर्म्स ऑफ वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज डिस्पोजल प्लॅन. म्हणजे आज सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट नाशिल्लो जाल्यार दोनापावल आमकां पॅरलली एक गार्बेजीचो व्हडलो मावंटन दिसपाचो. म्हणजे मनोहर भाईन जे सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट केलें ताच्या खातीर ताळगांवचो गार्बेज विशय खुबशो मेजर प्रमाणान सॉल्व जालो. आनी ट्रॅफीक इश्यूज, आज आमकां तालिगांवच्यान पणजे वचपाक कितके त्रास जाता आनी कितको टायम वता हें आज सगळ्यांक खबर आसा. भुरग्यांक स्कुलांनी एडमिशनां घेवपा खातीर, प्रायमरी हातून एडमिशनां घेवपा खातीर कितके त्रास जाता हें आज सगळ्यांक खबर आसा. कित्याक द नंबर ऑफ स्कूल्स हॅव नॉट इनक्रीज्ड, द नंबर ऑफ रेजिडंट्स हॅव इनक्रीज्ड हियर, बट द नंबर ऑफ स्कूल्स हॅव नॉट इनक्रीज. सो अश्यो मार्केट, तो म्हणटा त्या भशेन बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून बरें रेडी जाल्ली ना. फक्त ताळगांवच्या लोकांक आज बाजार 2002 जो आज आमदार निवडून आयिल्लो आनी 2000 तुका दोना पासून म्युनिसिपालिटी एज वेल एज पंचायतीचेर जाचो वर्चस्व आसा, ताणें ताळगांव खातीर एक बरें मार्केट बांदपाक ताजे कडेन जालें ना. आनी सेवरेजीचो विशय, आज पणजे सेवरेज, पणजे जे स्मार्ट सिटीचेर पळय जे सगळें धुमशण चल्लां ताजेर सगळे उलयता, बट ताळगांवच्या सेवरेजीचेर आज कोणूच उलयना. ताळगांवचो सेवरेज प्रोजेक्ट जेन्ना होच मिनिस्टर आशिल्लो 2010 तेन्ना चालू जाल्लो. आतां आमी 2024 आसा, म्हणजे 14 वर्सां जालीं ताळगांवचो सेवरेज प्रोजेक्ट अजून कित्याक कंप्लीट जालो ना.
हें उत्तरां म्हाका दिसता आमदाराय कडेन ना, म्हणजे आख्ख्या फॅमिली कडेन ना. 14 वर्सां लागलीं. म्हणजे ताळगांवच्या जर सेवरेज प्रोजेक्टाक 14 वर्सां लागलीं जाल्यार पणजे आतां कितकीं वर्सां फुडें लागतलीं हो एक मोठो प्रश्न आसा. सो सेवरेज आज कितकीशीं पळय आमची आतां सायडीक सगळीं शेतां आसा, ह्या कितक्याशाच कॉम्प्लेक्सांनी आमच्या आजूबाजू आतां तुमकां दिसता सेवरेज इज बीइंग रिलीज्ड इन द फिल्ड्स. नाव दिस इज जस्ट वन न्यू कॉम्प्लेक्स वीच इज कमिंग हियर. म्हणजे प्रॉब्ली देर वील बी अनदर 300-400 फ्लॅट्स इन दीस हें कॉम्प्लेक्स. सो इतके सडनली जेन्ना ताका ऑक्युपन्सी मेळटली 1-2-3 म्हयन्यां भितर आनीक एक 400-500 लोक ह्या 200-300 फ्लॅटांनी एड जातले, हें ह्या आख्ख्या एरियेन हो सहन करपाची क्षमता आसा काय ना हो एक मोठो प्रश्न. फ्लॅट्स वाडटा, कंस्ट्रक्शन वाडटा, रियल एस्टेट बूम जाले हांगा अक्षरशः, पूण त्या हिशोबान इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडूना. एक्झॅक्टली. न्ही आतां हांवें मेन सेवरेजीचोच विशय सांगलो न्ही तुमकां. म्हणजे जो ह्या 200-300 फ्लॅटांची जी सेवरेज हें आसा हाजें कितें फुडें तांकां उदक इज ऑल बाय टँकर्स. 24 hours वॉटर सप्लाय म्हणटा ती इट इज बाय टँकर. एकूच वर उदक येता PWDचें. जें आज सादो मनीस जो बारीक घर घेवन आसा ताका सुद्दां तें पावना. सो ऑल द हावजींग सोसायटीज आर पेईंग फॉर द टँकर्स. इट इज नॉट 24 hours वॉटर सप्लाय, इट इज 24 hours वॉटर सप्लाय थ्रू पेड टँकर्स. सो असो विशय हांगा जाल्लो आसा. आनी प्लस तुका मार्केटाचोय विशय हांवें जो आतां सांगलो, बाजारांत सगळ्यांक पणजेच वचचें पडटा फायनली. ज्यो बारीक गोश्टी ज्यो कितें आसा त्यो हांगा सगळ्यो अवेलेबल आसा. बट मेन सगळी जी कितें आज मार्केटान आमच्या पणजे बाजाराचेर जो ताण आयिल्लो आसा हें आमी सगळ्यांनीच पळयलां. म्हणजे हांवें तुका 2000 हातून 17 एसेंब्ली इलेक्शनाक जेन्ना हांव राविल्लो तेन्ना ही कामराबाट म्हणटा ती आमची जी एरिया आसा दॅट प्रपोज्ड की हांगा एक बरें मार्केट आमकां उबें करपाक मेळटा. ह्या सायडींच्यान ताका एक्सेस दिवपाक मेळटा. एक एक्सेस ऑलरेडी ताका टोका वयल्यान आसा. आमचे वसंत विहार आसा ते सायडींच्यान ताका एक एक्सेस दिवंक मेळटा. आनी हांगा एक बऱ्या प्रमाणान एक मोठी मार्केट कॉम्प्लेक्स एज वेल एक रिहेबिलिटेशन स्कीम हाडून जे झोपडपट्टीन सगळे आमचे थंय लोक रावता हू आर क्लिनींग आवर सिटी टुडे. म्हणजे दे आर ऑल म्युन्सिपालिटी वर्कर्स. तांकां लागून आज आमकां शहर आज आमचें साफ मेळटा. तांकां एक बरी लिवींग दिवपा खातीर कांयच प्रयत्न जाल्ले ना. म्हणजे म्युन्सिपालिटी क्वॉर्टर्स ऑल्सो आर इन सच अ कंडिशन ते केन्नाय पडपाक शकता ती बिल्डींग. आनी लोक बाबडे थंय झोपड्यांनी रावता. सो तांकां जर एक बरे थंय ब्लॉक्स बांदून दिवन तांकां रिहेबिलिटेट केलें थंय आनी सायमल्टेनियसली तो जागा येदी व्हडली आसा आनी म्युन्सिपालिटीची जागा ती थंय एक बरें मार्केट कॉम्प्लेक्स जर बांदलें जाल्यार पणजे शहराचेर सुद्दां जो ताण आसा तो कमी जातलो. आनी जे हांगा नवे रेजिडंट्स येता तांकां सुद्दां ही मोठी सोय जातली. बट हे स्टेप्स कांयच घेतिल्ले ना. डेव्हलप ताळगांव सद्या कितलीशीच भाजी एक्चुली ताळगांवचे मेन प्रोड्यूस आसा आनी सगळे कडेन हांगा भाजी लायता लोक, पूण तांकां एक जागो असो ना ज्या जाग्याचेर ते भाजी विकपाक शकता. सो ना तेच म्हणजे हे जे मेन विशय जो आशिल्लो भाजयेचो. सी टुडे वी आर डिपेंडंट ऑन कर्नाटका फॉर ऑल वेजिटेबल्स. सो हांगा आमची जी ताळगांवचीच जी विशय आसा हांवें जो तुमकां सांगलो सेवरेज इज बीइंग रिलीज्ड इन देअर फिल्ड्स. सो कितक्याशाच जाग्यार तांकां ते रोवपाकूच मेळना. प्लस स्टॉर्म वॉटर म्हणजे जें पावसाचें उदक जें आसा तें ऑक्टोबर पर्यंत सबसायड जायना कित्याक सगळीं ड्रेन्स चोक जाल्लीं आसा. सो तांकां पावस हरशीं आमचो प्रोबेबली बाय सप्टेंबर म्हणल्यार सोंपता. बट तांकां एक्चुअल वेजिटेशन जें आसा तें तांकां नोव्हेंबरांच्यानूच चालू करपाक मेळटा कित्याक उदक तशेंच हें जाल्लें आसता. सो ती ड्रेन्स क्लीन सुद्दां मुद्दम करप जायना अशें म्हजो डायरेक्ट आरोप आसा. कित्याक दे डोंट वॉन्ट द फार्मर्स टू बूम हियर सो दॅट दे सेल देअर लँड्स अँड मोर हावजींग कॉम्प्लेक्सीस कम थ्रू वीच दे आर डेफिनेटली मेकिंग मनी. सो आतां इतले प्रॉब्लेम आसून सुद्दां कितें रिजन आसा की सेम पॅनल एवरी टायम येता? कित्याक लोकांक हे प्रॉब्लेम दिश्टी पडना काय लोकांचे प्रॉब्लेम वेगळे आसा? कित्या खातीर म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम्स आनी सद्या एक्झिस्टींग जे हें आसा रुलिंग पार्टी ते कित्याक म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करना? पयलीं म्हणजे लोकांचो जो विशय आसा आज तो लोकांक स्वता फुडें येवचें पडटलें आनी कंटेस्ट करचें पडटलें. बाबा कोण तरी पॅनल घालता आनी आपूण त्या पॅनलाचेर उबो रावतलो असो विशय आतां जावचो ना. ह्या पंचायत इलेक्शनाक जर लोकांक खरेंच ते कितें करता तें मान्य ना जाल्यार फाटल्यान ना उलयता बाबा कोण तरी कॅन्डिडेट घालतलो हें सगळें हो विशय सायडीक काडून आमच्या वाड्या वयलो हो कॅन्डिडेट ह्या पद्दतीन लोकांक भायर सरचें पडटलें. आनी जो पर्यंत लोक तशे भायर सरना तो पर्यंत जो बदल घडपाक जाय
तो बदल घडचो ना. आनी मुख्य म्हणजे आपलें जें मत आसा हें म्हाका दिसता कोणेंच विकपाक जायना. ते कशेय पद्दतीन आसूं, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्रीबीज ऑर इट मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रॉमिसीस फॉर गव्हर्मेंट जॉब्स इन फ्युचर ऑर आनीक कसले कितें बेनिफिट्स. आपलें जें मत जो पर्यंत मनीस विकना तो पर्यंत ह्यो ज्यो 5 वर्सांचे कितें पळय जे त्रास जाता हातूंतल्यान सुटका कशीच मेळची ना. बऱ्या लोकांक येवचें पडटलें फुडें. आतां नरेशाचेंच एग्जाम्पल जें हांवें तुमकां दिलें, 15 दीस आमी जस्ट प्रेशरूच हँडल करपाक उरले की बाबा नरेश कंटेस्ट करतलो काय करचो ना, म्हणजे इतको ताजेर प्रेशर आयलो. आनी एक 10-12 दिसूच ताका सारकें कॅम्पेनिंगाक मेळ्ळें. सो अत्यंत प्रेशर ताजेर घालप चल्लो सगळ्या सायड्सांच्यान. सो असोच बीन आतां ह्या इलेक्शनाक जातलो, बिकॉज दीस इज वॉट वी हॅव फेस्ड इन द लास्ट 10-15 years ऑफ माय पॉलिटिकल करियर. सो म्हाका दिसता टील द टायम इट डजंट बिकम पिपल्स मुवमेंट जाल्यार ते पॅनल घालून आनी हें घालून भितर कांय अर्थ उरना. लोकांक जर हो बदल जाय जाल्यार वाड्यावयल्या लोकांनी एकठांय जावन हो आमचो कॅन्डिडेट आनी बरो जर ते कॅन्डिडेट खरें फुडें काडटा, बऱ्या मनशांक फुडें काडटा जाल्यार डेफिनेटली म्हजो सपोर्ट त्या सगळ्या गोश्टींनी आसतलो. पूण तूं कितें अटेम्प्ट करतलो ह्या खातीर पॅनल घालपाचो कितें? पळय हांवें जशें तुमकां म्हणलें, आमी अटेम्प्ट केले आनी ह्या पयलीं आमकां ह्या पद्दतीन आमकां अडचणी निर्माण करपाच्या सगळ्या हातूंच्यान प्रयत्न जाले. सो हातून म्हाका दिसता हांवें जें म्हणलें आय एम व्हेरी क्लियर, जो पर्यंत तो पिपल्स मुवमेंट जायना, लोक स्वता फुडें सरून, आतां पणजेचोच विशय, जस्ट टू बी मोर एलोबरेट ऑन दॅट, पणजे इतके हाल जाता बट उलोवपाक लोक भिता. आज मोजकेच लोक उलयता, बाकीचो सामान्य आज नागरीक आपले आज इतके हाल जाता पणज्यान बट उलोवपाक भिता. सो हो विशय ताळगांवूय आसा. लोकांनी हो भंय सायडीक काडचो पडटलो. जो पर्यंत लोक हो दहशतवादांच्यान भायर सरना तो पर्यंत तुका हे सगळे जे विशय तांकां जाय, बाकीचे बरे मनीस थंय आयिल्ले जाय, हे विशय जावचे ना. आनी कोण पॅनल घालपाच्या बी सद्या तयारी आसा नाल्यार अशें कितें प्रयत्न चालू आसा सद्या तालगांवां, काय फक्त एकच पॅनल आसतलो बाबुशाचो आनी दुसऱ्या लोकांक ऑप्शन कितें काय आसपाचें ना? ना, म्हाका आनीक कोण कितें करता ताजेर म्हाका कांय आयडिया ना. हांव कोणाच्याच तसो संपर्कान ना. बट जशें हांवें म्हणलें तशें बरे जर लोक कंटेस्ट करपाक सोदता आनी म्हाका अप्रोच जाले जाल्यार डेफिनेटली आय वील हॅव अ थॉट ऑन दॅट. आतां आमचे बरोबर नरेशूय आसा. सो नरेशाचो आमी एक्सपिरियन्स घेवया की एज अ बाबुशाच्या पॅनलाचेर अगेन्स्ट रावपाचे एक्सपिरियन्स कितें आनी तुका कितें अनुभव आयले तातूंतल्यान? पळया, पयलें म्हटल्यार आपल्याच पार्टेच्या अगेन्स्ट वचप म्हटल्यार एक मानसीक स्थिती कशी आसता ती समजूंक शकता. इतल्या वर्सां एक पार्टेक काम करून अगेन्स्ट वचप आपल्याच पार्टेचें म्हटल्यार इलेक्शन बसपाक खूब मानसीक स्थिती येता आनी खूब जाणांचें दडपणूय येयल्लें. तरी सुद्दां आमी पार्टेच्या विचारांच्या अगेन्स्ट ना, आमी पार्टेच्या विचारांचेरूच आसा. तर जे तरेन हांगासर डेवलपमेंट चल्लां आनी जशें दत्तप्रसाद बाबान सांगलां की बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराची जी गरज आसा, बेजीक नेसेसिटीचेर आमकां ताळगांवचें डेवलपमेंट नाका. जी गरजेच्यो वस्तू आहा, उदक, सिवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यो गरजेच्यो वस्तू जर आमकां ज्या स्थायीक लोकांक आसा त्योच पावना जाल्यार व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां येवन हांगासर तितले कोप जावचे ना. ते त्या खातीर मागता की आमचे ताळगांवच्या लोकां कडेन की वाड्या वयल्या लोकांनी आपलो एक बरो कॅन्डिडेट सोदून काडून तांकां उबें करचें. सो आतां इलेक्शनाक आतां हार्डली 15-20 दीस उरल्या आनी 4-5 दिसांनी नॉमिनेशन स्टार्ट जावपा आसा. सो तुजें कितें लोकां कडेन अपेक्षा ताळगांवच्या की हे ट्रेंड जो आसा तो असो कंटिन्यू उरचो काय ते चेंज करपा खातीर कितें करपा जाता? वॉट इज युवर एडवायस? आनी हें पंचायत इलेक्शन जें आमी लडटा हें आमी लोकां खातीर लडटा. हांगा दत्तप्रसाद नायक कॅन्डिडेट आसना. सो हांगा हें लोकांचें इलेक्शन, लोकांनी विचार करपाक जाय. आज परत हांव एक जाय ताका फोर्सफुली जर हांव उबो करत जाल्यार 20 तारीख पर्यंत हें सगळो विड्रॉवल प्रोसिजर आसा. 20 तारीख पर्यंत म्हाका लिपोवपाकूच ताका भोंवचो पडटलो आनी 28 तारखेर इलेक्शन, म्हणजे ताका प्रचार करपाक दीस कितके मेळ्ळे. सो जो पर्यंत लोक फुडें सरना, तुमकां जर बऱ्यो गोश्टी सगळ्यो जाल्ल्यो जाय, तुमी आज तुमच्या वाड्या वयल्या भुरग्याक, तुमच्या वाड्या वयल्या एक म्हज्या भयणीक तयार करचें पडटलें.
आनी कसलोच भंय मनान ना दवरता, कसल्याच प्रेशराचेर बँड ना करता तुमी उबे रावचे पडटले. अवश्य तुमी खुबशे जाण निवडूनय बीन येतले आनी लोकांनी मत मारतना बाबा हे खेपे आपूण पयशांक बळी पडचो ना किंवा आनीक कसल्या बेनिफिट्सांक बळी पडचो ना हो विचार करून जर लोक वोट करत जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो सुटाव्यो जावपा खातीर तुका एक मार्ग ओपन जातलो. पूण अशें घट्टना दिवचें पडटा ह्या खेपे तरी जातलेशें दिसता. पळय कितें आसा कांय गोश्टी एक स्पार्क जाय आसता, तो स्पार्क केन्ना ना केन्ना येतलो अशी एक म्हाका अपेक्षा आसा. ती कदाचित ह्या पंचायत इलेक्शनाक नासत बट अवश्य ह्या येणाऱ्या काळान तो डेफिनेटली तो स्पार्क जातलो आनी जे बदल जे घडपाक जाय ते डेफिनेटली घडपाक लागतले अशी म्हाका तरी एक दिसून येता. लोक बेजारिल्ले आसा बट एक तो दहशतवाद म्हणटा तो एक खंय तरी आपल्या आंगार हें कित्याक, आपल्या आंगार हें नाका म्हणून एक खंय तरी मनीस फाटीं रावता. सो हो भंय खंय तरी म्हाका दिसता की बेगीन एक दीस असो येतलो आनी तो बेगीनूच येतलो, ताका चड वेळ रावचेंय पडचें ना. कदाचित ह्या पंचायत इलेक्शनान तो नासत बट तो येतलो अशी म्हाका एक अपेक्षा आसा. आनी डेफिनेटली जे गोल्डन गोवा वाई म्हणटालो भांगराळें गोंय एक आपल्याक बांदपाची हें आसा सो ती तातूंत डेफिनेटली आमची वाटचाल फुडें आसतली. आतां ही मुलाखत सोंपोवचे पयलीं आतां दत्तप्रसाद नायक फाटले कितलींशीं वर्सां विधानसभेन भितर एक्टीव आसा. सो आमी ताका विचारया की फुडल्या विधानसभेन येता त्या विधानसभेचो ताजी प्लॅन कितें आसा आनी हाव इज लुकींग एट नेक्स्ट इलेक्शन, ही इज गोईंग टू कंटेस्ट एंड हाव इज गोईंग टू कंटेस्ट. बट डेफिनेटली आय एम गोइंग टू कंटेस्ट 2027 कित्याक जे हांवें आतां पॉयंट सेलिब्रेट केले प्रेशर घालता आनी कितें हांव ह्या असल्या कसल्याच प्रेशराक बळी पडपी मनीस न्ही. सो म्हजेर कोणूच कसल्याच पद्दतीन प्रेशर घालपाक शकना आनी घालपाचोय जर प्रयत्न केलो जाल्यार ताका समोर वचपाक म्हजी ताकद आसा. बट आतां जेन्ना पंचायतीचो विशय येता तेन्ना इट इज नॉट अबावट मी, इट इज अबावट 11 कॅन्डिडेट्स जे आमी उबे करतले. सो तांच्या कदाचित अशी क्षमता आसना आनी दे कॅनॉट हँडल प्रेशर. So, but assembly elections, definitely I will be against Monserrats. I would not say I am against any political party or I am with some political party. Today I am independent, but I will be definitely against the Monserrats. ऑन दीस नोट आमी ही मुलाखत सोंपोवया. एक हातूंतल्यान गोश्ट क्लियर जाल्या की पंचायतीन भितर इलेक्शना येता त्या इलेक्शना भितर बाबूश म्हणटा तशें पॅनलाच्या अगेन्स्ट कोण आसतलो काय नासतलो हें आमी आतां कळपाना, थोडे दिसांनी कळटलें. पूण फुडल्या विधानसभे इलेक्शना भितर डेफिनेटली दत्तप्रसाद नायक मोन्सेरात फॅमिलीच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करतलो ही एक गोश्ट क्लियर आसा. सो दत्तप्रसाद बाब तुमी बरी मुलाखत दिली, तुमी सडेतोड आपले विचार मांडले म्हणून तुमकां धन्यवाद आनी तुका बीन थँक्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर निरज नाईक, ताळेगांव साकून. इट इज अ पॉलिटिकल दहशत आनी आपलो जो एजंडा आसा तो साधून घेवपाची कला जर आज कोणा कडेन आसा जाल्यार तो कलाकार म्हणटा तो डिलिमिटेशन आपल्याक जाय तशें करता, रिजर्वेशन आपल्याक जाय तशें करता. दे डोंट वॉन्ट द फार्मर्स टू बूम हियर. हें म्हाका दिसता कोणेच विकपाक जायना. लोक बेजारिल्ले आसा बट डेफिनेटली आय एम गोइंग टू कंटेस्ट 2027. I am not going to compromise under any circumstances with this family.